फोंड्या दृष्टीचे आंदोलन सुरू आसा। सरकार जर जीवरक्षकांचो प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर आसा जाल्यार जीवरक्षकांच्या नांवान मदलो मनीस जी पैशांची अफरातफर करता ताका कुशीक काडपाक जाय। सरकार ही एक सातत्याची प्रक्रिया आसा म्हणटकर फाटल्या सरकाराच्यो चुकी ह्या सरकारान सुदारपाक जाय म्हण अजित सिंग राणे उलयला। RDXGOA खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। भुरग्यांनी 2-3 ठराव पास केले। भितरलो पयलो ठराव आसलो की पयलीं जे तेंचे युनियन आसा ते युनियनाची मेंबरशीप तेंच्यांनी सोडलेली आसा आनी ह्या भुरग्यांनी आपले नवीन युनियन करपाचो सगळे प्रोसिजर आसा पळय ती सुरवात केल्लेली आसा। तेंच्यांनी तो प्रोसिजर आसा हो प्रोसिजर थोडे टॅक्निकली जाले की आमी सरकारा कडेन तुमी जो सांगला तशा पद्दतीचो आमी जे आमचे रिप्रेझेंटेशन आसा आमची मागणी आसा ती आमी घेवन बसतले। बट एज ऑन डेट आमची प्रमुख मागणी आसा की सरकारच समज जर आमचो प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर आसा जाल्यार मदलो जो ब्रोकर आसा, मदलो जो एजंट आसा, मदलो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो ह्या भुरग्यांच्या नांवान कितलेशेच पयशे गडप करता ताका कुशीक काडचो। सरकार जर प्रिन्सिपल एम्प्लॉय आसा हय तर त्यांचो सरकारचो लुकआउट तेंच्या ते एजंटाचेर नासलो, तेंच्यांनी केन्ना ह्या गजालीचेर लक्ष दिवंक ना। त्या सरकारान लक्ष दिवंक ना, तेन्नाचे सरकार जे आसले त्या सरकारान लक्ष दिवंक ना म्हणून आता डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे सरकार जे आसा त्यांच्या कडेन हो प्रश्न सुद्धा हांव मांडटलो आणि गव्हर्नमेंट बींग अ कंटिन्युअस दीस एक प्रोसेस आसल्या कारणान एक सातत्याची एक प्रक्रिया असल्या कारणान फाटले गव्हर्नमेंटचे जे कितें आसा ते हे गव्हर्नमेंटाक येतात आणि ताका लागून फाटल्या गव्हर्नमेंटाचे चुकी सुदारपाचें काम हे गव्हर्नमेंटाचें आसा ते काम तेंच्यांनी करपाक जाय। आमची प्रमुख तशी पयली न्ही जाल्यार मागणी आसा आमकां डायरेक्ट सरकारी सेवेन घेवपाचें। ते जर काम सरकाराक जर कठीण दिसता जाल्यार सरकारान आमकां गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फाटले फाट आमीच लढो दिवन हांवें पुढाकार घेवन स्वातीन पुढाकार घेवन आमी जे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केल्ले ते कॉर्पोरेशनान हांकां सगळ्यांक घेवचे प्रश्न एकदम जाता तितलो बेगीन आनी सोंपेपणान सुट्टलो आनी कॉर्पोरेशनूय घट जातले। आमकां पळय आमकां कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट। गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर म्हणजे ते सरकार आसा आणि सरकार असल्या कारणान आमकां सरकारी जी एजन्सी आसा डिपार्टमेंट आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ते घट करपाची गरज आसा। गोंया भायलो कोण तरी कॅपिटलिस्ट जो कामगारांच्या बाबतींत कसलोच विचार करिना ताका मोठो करपाची गरज ना आमकां, कित्याक हो पयसो जो आसा पळय हो पगार दिलो वता तांकां सेवा दिवपी वता, तांकां सुखसुविधा दिवपी, तांकां इक्विपमेंट दिवपी जे आसा पगार सेफ्टी इक्विपमेंट हे जे आसा ह्या साठी हे कंपनी कितलोसोच पयसो दिलो वता पण तो पयसो एका योग्य कामाक वापरलो वचना।